प्रमोद सावंत एक 2 मिनटाक लागून ते हांगा येयले आनी तेंच्यांनी पळयले की कितें हांगा जातले म्हणून ते आनी खंय तरी तांकां अशें दिसलें आसतलें आनी ताका लागून तेंच्यांनी रोखडोच निर्णय हे केलो. हांव तांकां सगळ्यान पयलीं देव बरें करूं म्हणटा आमच्या गोंयचे चीफ मिनिस्टर की तेणे लोकांक लागून जो निर्णय घेतलो म्हटले न्हू हांव काळजांतल्यान तांकां देव बरें करूं म्हणटा. पण थंय आमी हांवें एक आयकलें थंय एक चोमडो आसलो खंय त्या चोमड्यान कितें केलें खबर आहा लोक खंय भायले आयलेले खंय आनी ते भायले लोक अशें म्हणून हांव ताका सांगूंक सोदता त्या चोमड्याक तो न्यू वाड्याचो कॉन्सुलर खंय पयले फावटी येवन मेल्यान 5 माळ्याची बिल्डींग बांदली. आता दुसऱ्या फावटी येयला तो परत एअरपोर्टार कितल्यो तरी गाडयो घेतल्या. आता जी गोवा क्रिकेट असोसिएशनान मेंबर जाला पयलींचो आमदार पळय आसलो वास्कोचो ताका काबार केलो. आता आनी कोणाक काबार करूंक सोदता आनी तो आमचे उलयता हांगासर ताका खबर ना हांगासर ज्या प्रमाणे नितीन चोपडेकर हांगा नातू आसा म्हाजोय घोव हांगा नातू आसा आमचे एक्स MLA मिलिंद नायक हो आमच्या मामाचो जावय. पण आमी केन्ना कोणाक सांगूंक ना ना तेजे कडेन केन्ना वचूंक ना ना तेज्या घरा कडेन ना आमी कोणाक कितें. पण आज तो उलयलो न्हू म्हणून म्हाका सांगपाचें दिसता कित्याक की आमी हे सगळी खरें म्हणत जाल्यार फॅमिली. तुमकां खबर आहा आमच्या घरान कोणाचें तरी लग्न जाता जायत आमकां 2 बशी आमच्याच सैऱ्यांक लागता 2-3 बशी आमच्याच सैऱ्यांनी भरता. लोक मागीर भायल्या भायर वचपाचो तो वेगळो. ते मेल्ल्याक न्हू खबर ना तो न्ही कान भडकयतालो काल सीएमाचे कान भडकयतालो. पण तुमच्या कॉन्सुलरांनी खरेंच तुमकां सांगता तुमच्या कॉन्सुलरांनी जे थंय मांडले पळय न्हू वालोर दिवपा सारकें आनी तुमकां वालोर की तुमी मेजॉरिटी दाखयली. एक आसा न्ही बोट कोणी मोडटलो अशें करून ही मूठ मोडून दाखय ही मूठ मोडना म्हणून हांव तुमकां सदां सांगता तुमी सगळ्यांनी सदांच न्ही कसली गजाल जावं एकवटांनी रावप हें चड गरजेचें आसा. पयर तुमी जे लोक जमा जाले ते समोसाक लागून न्हू बिर्याणीक लागून न्हू ना 500 रुपया 1000 रुपया मेळटा म्हणून न्हू हो तुमचेर आघात येयल्लो. तुमी आतांच पयले 2 मिनटां पयलीं एक मोटरसायकल गेली घरा तो तेजो बारीकसो आवाज तुमी चिता हांगा कितलेशे भुरगे न्हू सायलेंटाचो हे करून न्हू आवाज करीत होता. तो काळजाक भोगपा सारको तो आनी तुमकां 3 दीस 4 दीस तो भायर सरोंक दिना. मागीर बाबा कोणाक मेले जाले कोणाक सिरियस जालेले कोण गुरवार आसलेले डिलिव्हरी जाले खंय वचपाचें तो प्रश्न ना. पयले फावटी सांगले न्हू त्या म्हाज्या एका फ्रेंड हेतूनच सांगले दामोन काकोणे की विचार करिनासतना संजय विचार करिनासतना म्हणून एवॉइड करूंक जाय. कित्याक हो बेबो पळय आहा तो असेंब्लीन म्हाका काय दिवना अशें करून रडटा म्हणून घे तुज्या हड्ड्यार 58 करोड खा अशें म्हणून ताका दिले. देखले ना काकले ना काय ना. ही हांगा भितरली जागा पळय आसा न्हू ही सामकी गुपीत जागा आसा. बेश्टेच हांगा भायर निशेध म्हणून बरोवंक ना. बेश्टेच हांगा हे नेविकान पयर म्हाजी तेजे कडेन 15 मिनटां झगडी जाल्या. हांवें ताका विचारलें तो मान्य करता की ही जागा पळय आसा कोणाक खबर ना आनी हांव तें उलोवन दाखोवचें ना. कित्याक तर ही आमची गुपीत एरिया. ह्या एरियेक आमी अशें आमचे फेसबुकार घालतले आनी खंय घालतले जाल्यार फाल्यां लोक बॉम्ब घालूंक आसना आनी आमी अख्खे वास्को न्हू सांकवाळ बिकवाळ सगळे काबार जावंक आसा. म्हणूनच सीएमान चिंतूंक जाय की बाबा आपूण हे करता कोण तरी सांगता म्हणून जिबे वाट लागली जिबेक ताळ्याक तशेंय करूंक ना. तें बरें केलें. आनी म्हाका खूब दिसांनी न्ही मनोहर पर्रीकराचो उगडास खूब फावटी तांकां हांवें पळयला. तांकां जर दिसलें न्ही लोकांक लागून कितें तर नाका ते सदांच निर्णय घेताले नाका म्हणून. ते मागीर म्हाजे ऑपोजिशन ते तुमकां खबर आसा तुमी सगळी बीजेपीचेच लोक आहा म्हाजे ऑपोजिशन ते. पण तेणे जे काम केलां न्हू ते खरेंच केलां. अशें कोण तरी आतां काल तेणे आमच्या प्रमोद बाबांनी जे केलां कोणी तरी कान भडकयले म्हणून तेणे आयकूंक ना. वालोर ह्या गजालीचो कित्याक तर तेणे कोणाचे कोणी सांगले म्हणून आयकूंक ना. प्रत्यक्षान येयलोय बी आनी मागीर थंय कालाबाला खूब जाले. तुमकां कॉन्सुलरांनी बी सांगले तुमी टीव्हीचेर पळयले लोक सगळे जमा जावन खूब गडबड जाली. पण तेणे कोणाचें आयकना. हेका म्हणटा गोंयचो चीफ मिनिस्टर आनी हेणे हो तुमचो प्रतिनिधी आनी तुमी एक बरें केलें की मिलिंदाक तुमी ओडून हाडलो. यो आमचेर संकट येयला जेका आमी निवडून दिलो तो आमच्या फाटीर हात मारता जो आमच्या फाटीर येयला तो आमकां सगळ्यांक काबार करूंक उठला आनी म्हणून तुमी मिलिंदाक आपयले ते एक बरें केलें. कित्याक मिलिंदाच्या आवान एक बरी गजाल सांगता. तुमकां खबर आहा न्ही त्या चाफे कडेन चाफे देव आसलेलो आमकां बोगद्यात साड्या वास्कोसून येता जाल्यार थंय मदीं रस्त्यार चाफेश्वर आसलेलो.
त्या चाफेश्वराक काडपाक ते सड्या वयल्या लोकांक घेवन बसलो, तेंचेकडे उलयलो, तांकां उलयल्या उपरांत तांकां निर्णय तांकां सांगले देवाक प्रसाद घेतलो, बाबा तुका आमी हांगासून हालोवंक सोदता, कित्याक जाल्यार हो हायवे रोड जाता तेन्ना तूं कितें देवान ताका मान्यता दिली. असो आसता आमदार. देवाक सुद्दां प्रश्न करूंक जाता. ते बोगदेश्वराक विचारलेले वेले तुवें बेब्या? बोगदेश्वराक विचारले? विचारूंक ना. गणपतीक विचारले? प्रथम पूजन हो आमचो, ताका विचारले ना? विचारूंक हांगा विचारूंक काय तरी गणपतीक विचारले ना? खंयच्या गणपतीक तुवें विचारना? मागीर तूं कुठली जीप लायली ताळ्या? अशें करून काम घे. कितें सारी गडबडीन जेन्ना करता न्ही, आपल्या पांयाचेर आपुणूच कुराड मारता. आनी काल आनी निर्लज्ज कशे फुगोट्यो मारले खंय आनी हातून लोकांनी फाटल्यान आसा अशें म्हणून झेत आनी मारता खंय. पळया, निर्लज्जम सदा सुखी म्हणटा ते अशें. म्हणजे तुम्ही 2 उतरां आयकली, बडबडोंक लागलेले सबंद आतां रात्री बडबडटले. हांव खुशेन आसता, कारण तुमचो हो विजय, हो म्हणजे आमचो न्ही. आमी हांगासर केन्नाच चुकोन आमचें कितें तरी बरें वायट जाता जाल्यार हांव तर कमी, म्हजो घोव येता. हांव काय म्हज्या ह्या फॅमिलीक हांगा वचूंक जाय थंय वचूंक जायना. पण तुमच्या वांगडा तुमचेर जेन्ना संकट येयलें, म्हाका अशें दिसलें की हांवें जातीन थंय हजर रावपाक जाय. जातीन थंय हजर रावपाक जाय आनी हेकाच लागून हांव येयलें. तुमकां सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणटा. तुमचो जेन्ना जेन्ना तुमकां दिसता की ताराची आमकां गरज आसा, तुमी म्हाका पयलीं हांगा कितें म्हणटाले तुमकां खबर आहा? हे तुमी अशें दवरूं नाका. अशी मूठ आवळा. तो कितलोय व्हडलो हत्ती येवं ना जाल्यार कोणूय येवं, तुमचो मूठ जर तेजेर बसत न्हू, असो काबार जावंक जाय. तो झेत मारला पळय. आतां आमची एक रीत आसा, त्यो लादयो आसा पळय ते सगळे काडून वचपाक जाय. ते वचपाक जाय, ते दवरपाक जायना. ते लादी दवरून कितें करता तमाशा? तो गटर सगळे फोडला पळय, त्या गटराची इतली नाशाडी केल्या पळय. त्या मडगांवचो आता PWD मिनिस्टर जाला, तेका हांव सांगूंक सोदता, पाहणी कर आनी ते कितले कितें आसा पळय जशे ते कर आनी दी. बेश्टे सोडची ना. आमी तुका कितें दिसता तुमी आमकां नाका म्हटले आनी आमी घरा कडेन गेली, तुका देव बरें करूं, म्हाका देव बरें करूं ना. हे कर अजून न्ही तर मागीर आनी एक देव बरें करूं तुका. देव बरें करूं तुमकां सगळ्यांक. वेळ घेतलो तुमच्या हांवें म्हणून. तुम्ही पळयतात गोंयकारपण, गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.